तुझे नाव कितें? चंद्रावती बा चंद्रगावकर. तुम्ही आता सालिले गावात आता तो धालो करतात न्ही, हो. कितें कितें करता? आम्ही सगळे पहिले हे तुळशी धर सगळे गायन म्हणतात तुळशीच्या गायन म्हटले का तो लास्ट टाइम बाळ करता त्यांना बाळाचे म्हणतात. मग 1 महिन्याची 2 महिन्याची बाळ तशी कोणीतरी असतात न्हू ते काय तर आम्ही पद्धतीने म्हणतात. ती सुद्धा झाली सुटली त्याचे कपडे काय शिवण बाळाकडे दिले केले म्हणतो तो मोठा झालो पाण्यात घातलो तर मस्त मोठा झालो न्हू. मागे त्याच्या पुढे आम्ही लग्न कार्य काही आम्ही करीना इतक्यापासून करतो. त्याका टोपरे आंगाचे कपडे घालून तो त्याका हे करतो. त्याका पहिलीपासूनच हे लोकांना म्हणटा काय हे सगळे त्याका घडयतात. मोठं करीना बारीक जायचं पाण्यात ना आम्ही घडयतात सगळे. ते पायणे आसा पळय तेतून तो बाळ असता. होय होय. आता तो आम्ही तुळशीकडे देतात. आम्ही फाती रोवल्यो आणि फाती आम्ही सोडली सगळे बदलली का फाती सोडली काय मग आम्ही त्या बाळा घालून पायण्यात देतात. पायण्यात दिलेलं का म्हणजे आम्ही सुरुवात करताय म्हणून बाळाचं तसं आम्ही गीत गाणंच सांगता तुका हे आणि मी हो असं उत्तराने कळतं ना. पहिलं आम्ही तुळशी जागो भिंता जागो भिनलो का माती खणता. माती खणली ती माती मोळली का ती तुळस घातली त्याका पेढी धरता तुळशी फूट धरता परत ते तुळस लायता रवा काढता तुळशी आणि तुळशी लायता तुळस अशी भायली लायली का ती परत नाल पूजेक सामान हाडले पूजा केली पूजेक नाल फोडलो का त्याच्यापासून आम्ही सुरुवात करता. कशी आता नाल फोडलो का फोडीले नारळ आम्ही त्यांना ते देण घालता. आपण थळंग आता आमच्या बरोबर वनातली वन देवता थळंग गेली म्हणजे ते खेळून गेलो बाया फाटी धरून खेळता करता सगळे. तांकां कशी ओळख केली काय ती घालता पायांक का पयजाना घालून जाय कपला पिवळ लावलो पिटुके घालून ते सगळे आम्ही थिसून उलयता. सुरवातीक नाल फोडलो का छेडणी केली का मागीर आम्ही पती देवाची नांवां घेता. देवाची सगळ्याची कोणाची वंदेची मायेचे वंदेची माया संदेची तू धोतरी गायतरी तुळशी हे आम्ही सगळे गायांचे पयलीं गाता आणि त्याच्यापासून मग आम्ही सुरुवात करता. सुरुवात केली न्हू का ते हे करीचं रोवल्यो रेमचे उंदरां घाली रेमचे येतात भुरगे न्हेसतात. 1 जाण भुरगे गोवात सबून गोवात दिसाना मनीस करता ते येयले म्हणटकच हे कळलो तर पयलीं तुळशीक ते गांवकार बी जाय पडटा न्हू. ते नाल फोडलो केलो ते गांवकार करता झिलगे मागीर आमकां झिलगो लागना पयलींच लागता. नाल फोडटाना देवाक विडो ठेयलो पानाचो त्या देवाक आमी सांगणे करता आमचे आमचे मेन आहा तांकां मागीर आमी सुरवात करता फाती धरून. फाती धरली का मागीर आमी ते पयलीं रम्माचे उलयता. रम्माचे सगळे रम्माचे आमी तांकां मांडार आमी खेळोंक हाडटा आमच्या बाळ कश्यो आनी सगळो वळून कारा भितर आमी तांकां खेळयता आमच्या बराबर. आनी मागीर आमचो 10-11 जाले का ते रेमके येता न्हू त्या रेमक्यांक भजी रोवले न्हू ताका नाचयता 10-11 त्याच्या पयलीं आमी हे सगळें सासलो काय कपला नायकीन आमकां कपला लावलो फाटीक घेवली का ते कपला तुळो लायलो का तो तुळो आमी घेतलो न्हू का आमी परत तो फाल्यां घेतलो. फाल्यां मांडटा केन्ना हो तुळो पयलो आनी तो मागीर मांडटा फाल्यां लास्ट. मागीर तेच्या आदी आमी ते रेमचे नाचयतल्यो परत फातयेक ते रेमचे गेले का परत फातयेक घेतल्यो परत काय काय म्हणटल्यो गायन सगळें जेवाचे म्हणटा आमी आमचे दादल्याचे म्हणटा आमचे म्हणटा भुरग्याचे म्हणटा दिल्ल्या चेडवाचे कोणाचे सगळे आमी गायन म्हणटा अशें. आनी परते मागीर आमी रेगो बदलता. रेगो बदलल्यो का ह्या वाटेची फातयेची त्या वाटेन गेली मागीर आमी फुगडी घालता. फुगडी घातली फुगडी घालून जाली का परत बाळ करूंक वयता आमी. बाळ करूंक वयता पयलीं पासून बाळाची सुरवातीक वयतली 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले हे आमी उलयता. मागीर गितार आमकां सारकें येता न्हू हे आमी उलयता. मागीर तिका काय खाण दिसता काय जेवन दिसता आतां कोणें झालें आसा तें खाण दिसता न्हू काय तरी ते पद्दतीन आमी तुमी त्या बाळाची आई म्हणून उलयता सगळे. मागीर तो 9 म्हयने जाले का बाळ जल्मा येयलो ताका कपडे टोपरे सगळे आमी ताका हे करता शिवता वय काड म्हणटा
दूध पाजूय म्हणटा आणि काय म्हणटा सगळे कपडे शिवून गेले ह्याच्या दबियाच्या घरी का वाळून गेले म्हणटा सुको ताका घालता बरें तो बाळ कसो दिसता चांगलो काय ते हे सगळे आमी त्याचे उलयता बाळाचे मागीर आमचे तिच्यान मागीर सोंपले त्याच्या पयलींचे आमी काय करचे ना ते पयलीं करता बाळ केलो म्हणटकच मागीर आमी काय परत करिना आनी आयज आमी आतां हे केलें न्हू सगळें केलें न्हू रेगो बदलल्यो काय आमी हे करतल्यो घाट म्हणून करतल्यो मटक्यो म्हणून करतल्यो वांयगण म्हणून करतल्यो परत ही गावडी म्हणून करतल्यो आनी मालवण म्हणून करतली सगळें करतली आमी आतां आनी मागीर ते रनमाले नाचतली बायलां ताळ घेवन रनमाल्याचें म्हणून नाचतली का मागीर तें नाचोन जालें का आमी घर व्हंकाल करता भुरग्यां आमच्या हेऱ्या भुरग्यांक हाडलीं का ते आमी सगळ्या लग्नांक ते काय करता न्हू तितकी आमी ताका तांकां करता आनी बसयता खुर्ची तांच्या कपलाक माळा घालता तांकां आनी भाचकां हेची फुलांची सगळें तें करून लगीनच लायता अशें आमी लायता तें लायलें तें निबालें आमचें का पिंगळी न्हेसलो पिंगळ्याक आमी न्हेसयता फेटो बांदलो का असो काजीची फोकां हांगा लायलीं काय केलीं का पिंगळी नाचलो का आमी परत तुळशीक 5 झोडे काडटा पिंगळ्याक घेवन 5 झोडे काडले का मागीर आमी भायर मांडार भायर गेलो पिंगळ्याक पयशे काडून मागीर आमी गांवकारांक गेलो पयलीं मानाक गांवकारांक गेल्यो परत गांवकारांक आमी राण्यांक गेल्यो मान कसो मग तेंचो आनी मागीर आमी तांकां मान दिवन गांवांत भोंवता मागीर पिंगळीत घेवन एक तांबे घेता येदो तेचेर नाल्यो आंब्याचो ताळो तेंच्यान मागीर आतां कोणी आतां घरान हांगासर येयलो पिंगळी म्हणून घरांत तुवें तेच्या कपलाक लायलें तिच्या का पयशे कितें त्या 10 रुपये घाल 20 रुपये घाल 100 रुपये घाल कितें घाल पयशे घालपाचे आतां तांबे हें आमचें जालें परत आमी येयले हांगासर मांडार पिंगळी गांवांत भोंवन जाता म्हणटा आमकां 12 जाता तेच्या उपरांत आमी परत मांडार येता सगळीं बायलां परत येयली का कोणी फाटी बी आसलो ताका बेगीन या गो म्हणून आमी मायपार उलयले का भोवडी आमची आसता ती भोवडीक आमकां भायर असो कोण गांव जायना भुरगीं कोणाची आसली जाल्यार आमी मांडार यो म्हणटा भायर भोंवपाचें ना कित्याक आमचो असो ताळो मेळ असो उलयल्लो आसता आमी आतां 5 दिसांक सगळ्यांक हें केल्लें आसता न्हू उलयल्लें आसता म्हणून तो भायर भोंवची ना कित्याक कोणाक असो काही जाल्या भुरग्यांक जाल्यार मागीर आमकां हें न्हू म्हणून ती सगळीं मांडार वचून घेतलें का आमी सांगणें केलें का भोवडी आमी भायर घालता ह्या वाटेन अशी येयली ह्या दारान 2 दार आनी आमच्या देवांक तसो हाक मारता आमी मेन ते देव आहा तांकां ते सायडीन वयता ते सायडीन वयता हे आमचें कोण सिद्ध आहा काय आहा तेच्या नांवान मागीर आमी सावात म्हणून हें करता कोणाक वयर थंय आनी आमकां मेळोन म्हणून ह्यो गाडी करता आनी तिथं बसयता तुळशी कडेन ताका पाडयो नाल्यो आनी तांदूळ आनी पयशे गाडया त्याच्या कडेन आमी अशी भोंवन येयलो का परत त्याच्या कडेन मागता आमी आमकां धरून ती सावात गांवांत मागीर तेची म्हणून भार येता बरोच येता भार परत त्या सावात मागीर झिलगाक आमी एक येयलो झिलगाक ताका कांबळीन असो नुसतो घुसपाट येता आनी ताका शेणी लायता हेची हो ताका लायली का आमचे 5 फावटी भोंवन जालें तुळशी घोडे काडले का आमी ते तुपकां हाडटा खाटयांची हेजी रिचीची करून आनी एक आमी मेन म्हटल्यार तुपाक घेता हिदे माराने पेटून लायलो भार मारलो भायसून का थिसर आमी ताका हुरा करता बायलां सगळीं ताका मदीं घालून पडलो का परत तेचे मागीर वाटे लायता कोण आतां मेन तांकां राण्या मेस्तां तांकां मग साथ दिता तांकां मान दिलो न्हू साथ दिली का मागीर आमकां आदेश आमकां दिसा कोश्टी एक म्हणून आमी कोश्टी लायता मागीर सगळ्यांकूच पावनी आनी मेन तांकां मेस्तांक हेंकां आमी भावळी दिता त्या सावदाची सावात म्हणटा मागीर मनीसूच करता रे पूण त्या कामीन आमी घुसपाटाचो कोण तो कळना आनी त्या टायमार ताका न्हू ताका बी मातसो तो घामाक गुम जाता आनी तेचेर कशें तरी मातसो हें येता वारें कशें तो कोण धोवता ते मागीर तो ना कोणाक दिसता तो कांबी घेवन आनी पाणी मारलें का तो भायर वयता भोवडी लास्ट आमी सावात मारलें का परत आमी गांवकारीन आसता न्हू ते गांवकारीन पाणयांक धाडटा पाणयांक धाडलें की ते शाण धाडलें का मद्दी अशी फाटी वता मद्दी वचता शाण इतके च्या पडटा आनी तिका
गावकांनी पाणी हाडटा फुलां पीज हाडले का तेन घालूंक जाय शिसून ती घातले का तो मागीर आमी सगळें गायन सोंपले का लास्ट आमचो तुळो लायता हेचो मागीर आमचो मांड थारलो आधी सगळें आमी थारयता पुरो शिसून मांडार म्हणून सगळ्या कोण आमी आतां उकल्ल्या न्हू तिक्क्याक थारयता आनी लास्ट मागीर आमी त्या शेणाचो तुळो लायता गांवकांनी आमकां लावंक जाय आनी पयलो आमी नायकीन लायता गांवांची तो तुळो आमी घेतलो आमी आमच्या गांवाची नांवां सांगता नांवां सांगपाची आनी तुळो लावपाचो मागीर आमी तें जालो सोंपलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.